शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाचो फुडारी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री आसतलो अशी घोषणा भाजपाचो फुडारी देवेंद्र फडणवीसान केला। महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपाचे सरकार स्थापन जातले, शिंदे गटाक आम्ही तेको दितले अशें फडणवीसान सांगला। महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आयल्या उपरांत उद्धव ठाकरेन बुधवारा मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिल्लो। बेरेस्तारा शिंदे गटाची गोंय बसका जाली। ते उपरांत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस एकठांय राज्यपालाक वचून मेळ्ळे आणि सत्ता स्थापनेचो दावो केलो। गोंय उजो आणि सुरक्षा संघटनेचे इंडिया स्किल डेव्हलपमेंट केंद्राचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। गोंयांत मनीसबळ कुशळटायेचे प्रशिक्षण दिवपी वेगवेगळ्या केंद्राची गरज आसा, तशेंच ह्यान फुडें प्रत्येक क्षेत्रात कुशळटायेचे प्रशिक्षण आशिल्ल्या उमेदवारांकूच म्हत्व दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोंय तांत्रीक संचालनालयाच्या जोडपावलांत गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे नूतनीकरण करतले अशी म्हायती तांणी दिल्या। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना वयल्यान वेळ मारून व्हरप गोंयाक मारक थारला। फाटली 7 वर्सां साधन सुविधा उबारपाच्या नांवान गोंय सरकारान फकत वेळ मारून व्हरपाचेच काम केला। देखून राष्ट्रीय खेळा सर्त गोंयच्यान गुजराताक व्हेला। सप्टेंबर ते ऑक्टोबरांत राष्ट्रीय खेळा सर्त आयोजीत करपाचो गुजरात सरकारान धाडिल्लो प्रस्ताव केंद्र सरकारान मान्य केला। फाटली 3 वर्सां गोंय सरकारान ही सर्त कोरोना आणि हेर कारणाक लागून मुखार धुकरिल्ली। आता पावसाचे कारण फुडें करून गोंय सरकारान सर्तीच्या आयोजना खातीर असमर्थताय दाखयल्ली। ताकाच लागून भारतीय ऑलिंपिक संघटनेन सर्तीचे यजमानपद गुजराताक दिले। राष्ट्रपती पदाचे वेंचणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच भारतीय वेंचणूक आयोगान आता उपराष्ट्रपती पदाची वेंचणूक जाहीर केल्या। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांचो कार्यकाळ 10 ऑगस्टाक सोंपपाचो आशिल्ल्यान उपराष्ट्रपती पदाचे वेंचणुके खातीर 6 ऑगस्टाक मतदान जातले आणि त्याच दिसा निकाल जारी जातलो। जाल्यार दुसरे वटेन राष्ट्रपती पदा खातीर 18 जुलय दिसा मतदान जातले। सर्वोच्च न्यायालयान भौमत चाचणी आडोवपाक न्हयकार दिल्या उपरांत महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन महाराष्ट्राच्या जनतेक संबोधीत करीत आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। तशेंच मुख्यमंत्री पदूच न्हय जाल्यार विधान परिशद वांगडी पदाचो ताणें राजीनामो दिलो। परतून शिवसेना भवनात बसतलो आणि नव्यान शिवसेना उबारतलो अशें ताणें सांगलें। मुख्यमंत्री पद सोडताना ताणें सचिव पुलीस आणि सगळ्या यंत्रणांचे उपकार आठयल्यात। बुधवारा उसरा राती राजभवनात वचून ताणें आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो राज्यपालांकडेन दिलो।
पावसाक सुरवात जावन अजून म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी 3 म्हयन्या फाटीं हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्यांची सामकी वायट स्थिती जाल्या. सगळे रस्ते परतून फोंडकुलांनी पडल्या. राज्यभरांतल्या सगळ्या इबाडिल्ल्या रस्त्यांची आनी बांदकाम अधिकाऱ्यांची चवकशी करची आनी हो प्रकार गंभीरपणान घेवचो हाचे खातीर आपूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयलां अशें बाबुश मोन्सेरातान सांगलें. बेकायदेशीर जमीन हडप प्रकरण उक्ताडार हाडपाक सरकारान SIT नेमल्या आनी कायदेशीर पद्दतीन योग्य ती कारवाय जातलीच. आपल्या रेव्हेन्यू खात्या कडेन हाचो कांयच संबंद ना. स्कॅम जाला तो आर्कायव्ज खात्या कडल्यान जाला अशें तो म्हणटा अशें आरोप बाबुश मोन्सेरातान केल्या. आठ वर्सां जालीं तरी फकत 8 ते 10 हजार पगार, वर्साक 4 रुपया ना जाल्यार 6 रुपयाची वाड. 8 वर्सां शिर्वीस केल्या उपरांत दिसवाड्याच्या कामगारांक तात्पुरतो तत्वार कायम करपाचो नेम आसून लेगीत सरकार आमकां ह्या नेमा प्रमाण कित्याक घेयना काय असो प्रश्न PWDच्या दिसावड्या कामगारांनी केला. सरकाराचो निशेध करीत कामगारांनी आयज पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें. सरकारान तात्पुरतो तत्वांचेर सेवेत घेवपाची मागणी कामगारांनी ह्या वेळार केली. गोंयांतले दरेक खाजगी उद्योग आनी हेर आस्थापनांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो राखीव दवरच्यो अशी मागणी करपी खाजगी विधेयक गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान सादर केला. तशेंच हो विशय आपूण येता त्या पावसाळी अधिवेशनात मांडटलो अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. बेरेस्तारा मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या कार्यालयाचें उक्तावण जाले उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. पंचायत वेंचणुक्यो 10 ऑगस्टाक जातल्यो. घडये आयज सांजे मेरेन अधिसुचोवणी येवपाक शकता. वेंचणुक्यो सप्टेंबरान घेवची अशी मागणी करपी सरकाराची याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. विधानसभा अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन आसा. आचारसंहिता लायली जाल्यार विधानसभेचो कामकाज मोकळेपणान करपाक मेळचो ना. ताका लागून वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपाचो वेळ 30 दीस म्हटल्यार 12 सप्टेंबर मेरेन मुखार धुकटचो. अधिवेशन सोंपतकेच 12 ऑगस्टाच्यान आचारसंहिता लागू करपाक दिवची अशी विनवणी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी गोंय उच्च न्यायालया कडेन केल्ली.
सांग्यार येवपी IIT प्रकल्प सैमाक इबाडीन आसतना हाडटले असो विश्वास समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी व्यक्त केला. तशेंच ज्या सुवातींचेर हो प्रकल्प येता त्या सुवातीच्या धन्याक लुकसाण भरपाई दिवन हो प्रकल्प उबारतले अशें तांणी म्हटलां. सांगेकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो न्ही अशी मागणी तांणी केल्या. बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें 3 खासगी थाराव दिल्यात. भलायकी कायद्या खाला ॲम्ब्युलन्स मेळपाचो अधिकार, निवृत्त तारवटी आनी तांच्या विधवांक खातीर कायमची तारवटी येवजण, रेल्वे रुळाचें दोट्टीकरण थांबोवन जमिनीचो सांबाळ करचो. 15 जुलयाक ह्या थारावांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर सगळ्या आमदारांनी तेंको दिवचो असो उलो वेगस हांणी मारला. अग्निपथ येवजणेक काँग्रेस पक्ष विरोध करीत आसतनाच ह्या पक्षाचे खासदार मनीष तिवारी हांणी ही येवजण राष्ट्रहिताची आशिल्ल्याचे सांगून काँग्रेस पक्षाक घरचो आहेर दिला. ट्वीट करून आनी एका खबरापत्रांत लेख बरोवन मनीष तिवारी हांणी अग्निपथ येवजणेक तेंको दितना ही येवजण संरक्षण मळार क्रांतिकारी सुदारणा आनी आधुनिकीकरणाच्या व्यापक येवजणेचो भाग आशिल्ल्याचें सांगलां. गोंयांत परतून पावसाचो नेट वाडलो. हाका लागून आतां सरासरी परस फक्त 13% पावस उणो आसा. फाटल्या 24 वरांत 21.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्यान आतां मेरेन 754.7 मिलीमीटर पावस पडला. मंगळारा पावसाचो नेट उणो आशिल्लो. बुधवार परतून नेट वाडलो. बेरेस्तारा लेगीत हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. बुधवारा पावसाक लागून कांय कडेन झाडां पडली. झाडांक लागून वीज पुरवण खंडीत जाली. आतां मेरेन केप्यां सगळ्यांत चड म्हणजे 41 इंच पावसाची नोंद जाल्या. दर वर्सा वाळपय आनी सांखळे पावसाचें प्रमाण चड आसतालें, अंदू केप्यां आनी पेडण्यां पावसाचें प्रमाण चड आसा. फाटल्या 24 वरांत लेगीत केप्यां 2.5 इंचां परस चड पावस पडला. सेगीतच्या पावसाक लागून तापमान देंवलां आनी शेताची कामां सुरू जाल्यात. फाटल्या 3 म्हयन्यांत डेंग्यूची केशी बऱ्योच वाडत आसा. डेंग्यूच्यो केशी वाडिल्ल्यान भलायकी यंत्रणा सक्रीय जाल्या. ह्या विशीं घराघरांनी वचून जागृताय करपा बरोबर फॉगिंग करपाची मोहीमूय हातीन घेतल्या. हालींसराक मडगांवांतल्या मालभट आनी पाजी फोंड वाठारांतूय डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. डेंग्यू पातळचो न्हय हे खातीर भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी प्रभाग क्रमांक 14 फॉगिंग केलें. पालिकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा दोतोर रोनिता आसगांवकर हाजीर आशिल्ले. फाटल्या सप्तकांत काळंगूट डेंग्यूचे वट्ट 58 दुयेंती सांपडिल्ले. हातूंतले चडशे दुयेंती बिराडकाराक जाल्ले अशी म्हायती कांदोळे भलायकी केंद्रा कडल्यान मेळ्ळ्या.
पर्यावरण, रान आणि हवामान बदल मंत्रालयान अधिसूचित केला की 30 सप्टेंबर 2021 पासून वर्जिन वा रिसायकल केल्ल्या प्लास्टिकापासून तयार केल्ली कॅरी बॅग दाटाय 75U परस उणी आसपाक जायना आणि 120U ची दाटाय 31 डिसेंबर 2022 पासून लागू तशेंच 1 जुलय 2022 पासून गोंय राज्यांत सिंगल यूज प्लास्टीक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठोवपाक, वितरण, विक्री आणि वापर करपाक बंदी आसतली. मान्यताय दिल्ल्या वा परवानगी दिल्ल्या प्लास्टीक कॅरी बॅगाचेर निर्मात्याचें नांव तशेंच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो नोंदणी क्रमांक आसपाक जाय. गोंय बिगर बायोडिग्रेडेबल कोयर नियंत्रण कायदो 1996 खाला अधिसूचित केल्ले अधिकारी, ठोस विक्रेते, स्टॉचिक किरकोळ विक्रेते हांचो भितून आस्पाव आसतलो. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी अन्याय जाला अशें दिसता आसत जाल्यार तांणी न्यायालयांत वचचें. तांणी FDA अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडपाचो यत्न केल्यार ताचे आड कागळ दाखल करतले अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बुधवारा सोशल मिडिया वरवीं दिल्या. कायदो हो सगळ्यां खातीर सारको आसा अशें सांगून रेस्टॉरंटा वयले कारवाये उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो FDAच्या अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडपाचो यत्न करीत आशिल्ल्याचे आपल्या नजरेक आयला. FDA अधिकारी खंयच्याय बेकायदो गजालीक थारो दिनात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. फोंडेच्या शापूर बांदोडा वाठारांत बुधवारा अर्द्या रातीक 2 गटांत जाल्ल्या झगड्याक लागून 2 जाणांक दुखापत जाल्या. फोंड्या पुलिशेन हे खातीर 6 जाणांक अटक केली. झगड्या वेळार 2 गटां भितर बरीच मारामारी जाल्ल्याची म्हायती फोंड्या पुलिशेन दिली. चाकू, बाटल्यो आनी एकमेकांचेर मारून ही झगडी जाली अशें कळून आयलां. फाटले कांय दिसांसावन गोंयांत गोवा डेअरीच्या दुधाचो उणाव निर्माण जाला. गोंयांतल्या कांय वाठारांतल्या दुकानदारां मेरेन गोवा डेअरीचें दूद पावोंक ना आनी हे कांय दीस ते पावचे ना. मडगांवांतल्या कांय गोवा डेअरीच्या मिल्क बूथवाल्यांनी फाटले कांय दीस गायचें दूद येवंक ना अशें सांगलें. मडगांवां फक्त गोवा डेअरीचेंच दूद घेवपी कांय गिरायक आसात. तातूंतले चडशे गिरायक गोल्ड कोल्ड हे दूद घेतात. ते सकाळी रोखडेच काबार जाता. सकाळी दूद तैनात व्हरपी आमचे कांय फिक्स गिरायक आसात. ते मागीर गरज भागोवपा खातीर हेर कंपन्यांचें दूद व्हरतात. आमचे कडेन दुसरो पर्याय आसतना गोवा डेअरीचे नवे अध्यक्ष राजेश फळदेसायान हातूंत लक्ष घालचें, ह्या प्रश्नाचेर बेगोबेग उपाय काडचो आनी गोवा डेअरीच्या दुधाची पुरवण योग्य पद्दतीन जाता हाची खात्री करची अशी लोकांनी मागणी केल्या. चालू शिक्षणीक वर्सा 9वी आनी 10वी वर्गांत शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर सुदारीत कोडिंग, रोबोटिक्स आनी संगणक अभ्यासक्रम चालीक लावपाचो निर्णय गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान घेतला. गोंय सरकारान गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी आनी सरकारी सहाय्यक शाळांनी 6वी, 7वी, 8वी वर्गांत शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर 2021 ते 2022 शिक्षणीक वर्सा सावन कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण येवजण चालीक लायतले अशें सांगलां.
गोयच्या कॅसिनोची खासा वागणूक दिवपाची गोंय सरकाराची विनवणी केंद्रान मानून घेतल्या. कॅसिनोक 28% कर लावपाचो निर्णय जीएसटी परिशदेंत मुखार धुकल्ला. मंत्र्यांचो गट 15 जुलय मेरेन विचार करून अहवाल सादर करतलो. ऑगस्टाच्या पयल्या सप्तकात परतून बसका घेतली अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी चंदीगडात जाल्ल्या जीएसटी कावन्सिलाचे बसकेंत जाहीर केलें. कोर्टान प्रतिज्ञापत्र सादर करतना तुमकां खबर नाशिल्लें पावस पडपाक आसा म्हणून आतां अचकीत पावस आयलो काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन पंचायत वेंचणूक घेवपा वयल्यान भाजपा सरकाराक विचारला. 2017 वर्सा जुनाचे 11 तारखेक वेंचणूक जाल्ली तेन्ना पावस नाशिल्लो काय कितें? सर्वोच्च न्यायालयान आरक्षणा विशीं निवाडो दिल्या उपरांत तुमचे कडेन पुराय 1 वर्स आशिल्लें. दर एका गजाली खातीर लोकांक कोर्टात वचचें पडलें जाल्यार सरकार जाय तरी कित्याक अशें काँग्रेस म्हणटा. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो ओला आनी उबर विशयी केल्ले विधानाचो आमी निशेध करता अशें म्हणीत अंजुणेच्या टॅक्सीकारांनी तिडक उक्तायली. मंत्री माविन आपल्या फायद्या खातीर हे ओला आनी उबर गोंयांत हाडपाक सोदता. ताणें हे आदीं टॅक्सीक मिटर लावन आपल्या फायद्याचेच पळयलां अशें टॅक्सीकारांनी म्हटलें. अंजुना टॅक्सीमन कॉन्डमॅन माउन्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओला उबर. बेकायदेशीररित्या जमिनींच्या हस्तांतरण प्रकरणात कॅबिनेट मंत्र्यांचो हात आसा अशें म्हणीत गोंय तृणमूल काँग्रेसीच्या त्राजण डिमेलोन भाजप सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच हें जर खरें ना जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तें सिद्ध करचें अशी मागणी ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेसीन केल्या. हें करपाक मुख्यमंत्र्याक अपयश आयलें जाल्यार हाचे वयल्यान मुख्यमंत्री कितें तरी लिपोवपाचो यत्न करता हें सिद्ध जाता हें कळटलें अशें डिमेलो म्हणटा. तुम्ही देवळांच्या वाठारांत जावपी सांगोड पळयलाच आसतलो, मात सध्या तुम्ही पळयतात तो हो सांगोड मातसो आगळो वेगळो आसा. सांत पेद्रूच्या फेस्ता निमतान बुधवारा दिसा आसोळणा हांगासर नुस्तेकार भाव पारंपारीक पद्दतीन हो सांगोड व्हडा खोशयेन मनयतात. मात हो सांगोड फुडल्या वर्सा मनोवपाक मेळटलो काय ना ह्या संदर्भात नुस्तेकार भावांनी हुस्को उक्तायला. दर वर्सा गांवचे नुस्तेमार भाव हो उत्सव व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन मनयतात. सांगोड मनोवपाची ही एक पोरणी परंपरा आसा. हाच्या फाटल्यान एक सुंदरशी काणी आसा अशें तांचें म्हणणें आसा.